मिसाचे भेटेक सुरवात करताना सगळी उबी रावून याज्ञिकाक येवकार दिवन सुरवातेक गायन करूया. गायनाचो आंक A31 पेज 16. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी. आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमची सवेही आसूं. तुमची सवेही आसूं. बाबा बुडीनो, आमच्या कुटुंबांनी मागण्या उदेशी आमी कुटुंबाची आत्मीकताय वाडोवंक आमकां दुरेकल्या गरज. आनी आत्मीकताये उदेशी आमी मनशाळ, दयाळ, उदार, वखसणेची, समजिकायेची मनशां पयले सुवातेर घरांत आनी भोंवतणी जावंक पावतल्या. ह्या मिसा बलिदानांत वांटो घेता आसतना देणी आमकां एक एकल्याक अदीक करून सगल्यांक कुटुंब कशें कुटुंबाच्या वांगड्यांक फावो कर म्हूण मागुया. असोक म्हूण आमी ओळखून घेवया. जायते फावट घरांत मागणें नासतना देव नासलेल्या भाशेन आमी जियेल्या. ह्या असल्या आनी हेरां चुकींचो उगडास करून देवान एकामेका लागीं मोक्षणी मागुया. देवाची काकलुती गुलो मारून सगळीं बरोबर म्हणया. हांव पातकी सोदपोतदार देवाक आनी तुमकां बाबा बोडिनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेन सदांच सांगपार बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा बोडिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपोतदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावोवं. प्रार्थूया. आम्हा सगळ्यां पासत आमी मागता आसतना बरोसभर
पिटर त्रिंदात हे आमचे बाबा आनी ताच्या कुटुंबा पासत बापाक दिनवासूय. सर्वेस्परा सासणाच्या देवा, तुवें पादोवाच्या भगिवंत आंतोनीक खऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरजी आकांताक आसलोल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मोजत आमकां मेळूं. आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी हो खरो देव तुजे सभेन पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणां. भाग्यवंत पावलून कोरिंथकारांक बरयलोले दुसरे चिटीची सुरवात. पावलू, देवाचे खुशेन जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत आनी तिमोत आमचो भाव कोरिंथ शारांत आसलोले पवित्र सभेक आनी आख्खे आकायेंत शिपोडलोल्या पवित्र केल्ल्या भक्तांक ही चीट बरयता. देव आमचो बाप आनी सोमी जेजू क्रिस्त तुमकां कृपा आनी शांती दिवं. देवाक आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाकाणणी. तो काकलुतीचो बाप आनी सगळे बुजवणेचो देव. सगळ्या आमच्या दुखी खोतींनी तो आमकां धीर दिता. हे पोरी, देवा कडली घेतलोले बुजवणेन सगळे तरेच्या त्रासांक सापडलोल्यांक धीर दिवंक आमी शकता. जशें क्रिस्ताच्या कोश्टांनी आमकां भरपूर वांटो मेळटा, तशेंच क्रिस्ता उदेशी ताचे बुजवणेंतूय आमकां भरपूर वांटो मेळटा. आमी आटाविटे काडटा तर हे तुमचे बुजवणे आनी सडवणे खातीर. आमकां बुजवण मेळटा तर हें तुमकां बुजवण मेळचे खातीर. अशें आमी आतां कश्ट भोगता तेंच तुमी थीरपणान भोगूंक पावतल्यात. तुमचे विशीं आमचो भरवासो थीर, कित्याक आमच्या कश्टांनी तुमी भागीदारां जावन आमची बुजवणेंत भागीदारां जातल्यात म्हूण आमी जाणां. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. चाखून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. सगळीं म्हणुया, चाखून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. सगळ्या वेळा सर्वेस्पराक दिनवासतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठाचेर आसतली. सर्वेस्परा सवें म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा. हें आयकून खालत्यांक भोगतलो संतोश. आमचो जबाब, चाखून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड. म्हजे सांगाती सर्वेस्पराची किर्ती गाजोयात. एका ताळ्यान सगळीं ताचें नांव वाखाणुया. सर्वेस्पराक हांव आशेन सोदतां, तो म्हाका जाप दिता आनी सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. आमचो जबाब, चाखून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड. ताचेर दोळे लावन रावात, तुमी संतोशान मुरगोडटल्यात. तकली पोनाक घालूंक तुमकां कदीच पडचें ना. दोळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगळ्या आकांतांतलो ताका निवारलो. आमचो जबाब, चाखून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या सेवका भोवती वेळो घालून सर्वेस्पराचो दूत तांकां राखून दवरता. चाखून घेयात आनी पळयात
सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस भागी. आमचो जबाब चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. शुभ वर्तमानांक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावया. खुशाल आनी संतोषभरीत जायात. स्वर्गार भोव व्हडली मुजुरी तुमची. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोडेन जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून म्हळें, आनी तुमी मागणी करतात तेन्ना डोंग्यां सारके जावं नाकात. लोकांक आपणाक पडोवचे खातीर देवस्थानांनी आनी रस्त्याच्या नाक्यार उबे रावून आपली मागणी करची तांकां मोठी खुशी. ताणीन आपली मजुरी घेतली म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगतां. पूण तूं मागणी करताय तेन्ना तुज्या खाजगी कुडान भितर वच आनी दार धांपल्या उपरांत थंय गुप्ती आसलेल्या तुज्या बापाक मागणी कर. आनी गुप्ती केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका इनाम दितलो. मागणी करतना अनबाबार्थ्यां परी झांकूं नाका. चड उलयल्यार आपले मागणे अदीक आयकूंक येतले म्हूण ते समजतात. तांचे भाशेन तुमी जावं नाकात. ताचे लागीं मागच्या आदींच तुमकां कितें जाय तें तुमचो बाप तर जाणोच. तुमी हे परी मागणी करात. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशें आमचीं पातकां भोगोस. आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. होय, जर तुमी हेरांक तुमच्यो चुकी बक्षिशात, तुमचो स्वर्गीचो बाप तुमकांय बक्षितलो. पूण तुमी हेरांक बक्षिना जाशात, तुमचो बाप तुमच्योय चुकी बक्षिचो ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. बाबू बोडिनो, आमचो स्वर्गीस्त पाप साहेब बेनेडिक्ट सोडावो आपले एके चिटींत अशें म्हणटा. देवा विणें मनीस आपूण कोण आनी आपूण खंय वेता तें जाण जावंक शकना. म्हणटच देवाची आमकां सगल्यांक गरज. ह्या खातीर आमी कसली घडणी वो कसली कोरणी कसलोय वावर सुरू करता तेन्ना आमचो आदार दुनियाच्या नांवार आसा. कित्याक ताणें स्वर्ग आनी संवसार रचला अशें आमी म्हणटा. आवर हेल्प इज इन द नेम ऑफ द लॉर्ड. म्हणटच देवाचें नांव घेवन आमी कसल्याय वावराक कसलेय घडयेक
खांद मारता. कोण एकलो तोरनोच बापूय धाकटुली भुरगीं आसलीं ताका आपल्या कुटुंबाची गजाल एक फावट करता आसतना तो म्हणूंक लागलो, घरांत आमचें मागणें सारकें जायना, देखून आमचे मदें घोवा बायले मदें वाद विवाद जाता, भुरग्यांक आमी समजना, भुरग्यांचेर कितेंय पिडा संकोड येयले जाल्यार आमच्यान तें ताणूंक जायना. हे भाशेन सगळोच गोंदळ जाला. गोडे जायत तो म्हणटा, म्हाका लागून हांव बापूय आसून हांव मागण्यांक वेळार घरांत पावना आनी पावल्यारूय बी हांव मागणें करिना घरांत. हांव वेळार हेरांय कडेन घरांत सारको पावना. केन्नाय बायल आनी भुरगीं म्हाका रावतात, हांव म्हजो वेळ भायल्यान चड सारता. आनी शिकीन तो म्हणूंक लागलो, म्हज्या कुटुंबाक देवाशी व्हरूंक हांव चुकलो, म्हज्या कुटुंबाक देवाशी व्हरूंक हांव चुकलो. उगडास आसतलो तुमकां. चवथ्या दिसाक हांवें हांगासर प्रवचन केल्लें तेन्ना हांवें म्हणलें काजार जावची आनी स्वर्गार वयची सगळ्यांक खोशी म्हूण. पूण बरो बापूय बरी आवय जावन भुरग्यांचो बरो परामर्श अदीक करून तांची ओत्मीक वाड करून आख्ख्या कुटुंबाकूच स्वर्गार व्हरूंक देवाची खोशी जावन आसा. देखून भाव भयणीनो, आमी आमच्या घरांचेर आशिर्वाद आसता तेन्ना, नवें घर हाचेर आशिर्वाद आसता तेन्ना एक मागणी आसा. ह्या घरांत रावतलीं सगळीं पवित्र आत्म्या उदेशीं एक मंदीर कशें घडोवन येवं. घर एक मंदीर म्हणलेलें आसा. आनी आमचीं घरां आमी जाणव जर डोमेस्टीक चर्च, घरा बी इग्रोज, एक मंदीर म्हणटच एक मंदीर कशें घडोवन येवं अशें आमी मागणी करता. एक नव्या घराची उक्तावणी करता त्या वेळार. आनी आमचो बिस्प साहेब जालीं थोडीं वर्सां ताणें एक गोंगडीक चीट काडलेली, परम संस्कार आनी आमची कुटुंबां हाचे वयर उलोवन तो 4 वस्तू एका कुटुंबाक सुचयता. तो म्हणटा, एक कुटुंब कशें दिसाक एक फावट तरी मागण्यांक एकठांय जावया आनी मागणें जातूच देवाचें उतर वाचून तें एकामेकाक वांटून दिवया, हो वेळ आमी काडुया अशें करूंक. दिसाक एक फावट तरी आमी सांगाती जेवणाक बसुया. सुमाराक एक फावट तरी आमी एक कुटुंब कशें इगोर्जेन मिसांत वांटो घेवया बाराबोर. आनी एक कुटुंब कशें आमी एक वेळ काडून त्या वेळार सगळीं सांगाती बसून चाली बरी करुया, उलोवया, एकामेकाचें आयकुया, एकामेकाक सांगुया. हे तरेन आमचीं कुटुंबां आमी परम संस्काराच्या बोडान म्हणटा तो तीरगोट करूंक वावरया. कुटुंबाची आत्मीकताय मागण्या उदेशीं आमी गोट करुया असो विशय आयज आमचो. आत्मीकताय, स्पिरिच्युअलिटी म्हणटच आमच्या कुटुंबान ही स्पिरिच्युअलिटी आसपाची गरज. पूण भाव भयणीनो, एक मात आमी जाण जावया, देर इज अ डिफरन्स बिटवीन स्पिरिच्युअलिटी एंड रिलिजियोसिटी. सगळीं आमी रिलिजियस म्हणजे सगळीं आमी भक्ती लोक, पूण तातूंत अंतर आसा. भक्ती आमी करता ती रिलिजियोसिटी म्हणटा ती आमची भायल्यानसून येता. म्हणटच आमी मागणी करता, नोवेनाक वेता, चर्च करता, मागीर आमी जाय त्या तोरांची मागणी बोडसांक घेवन भोंवता, ती वाचता. भक्ती मनशां आमी वाती पेटयता, लादिनी करता, हें सगळें भक्तीचें काम. रिलिजियस सगळीं आमी रिलिजियस दुबावना, पूण आमी स्पिरिच्युअल न्हय जायत. स्पिरिच्युअलिटी कम्स फ्रॉम विदीन.
आत्मीकताय म्हणटा ती हितूंतल्यान सून येता. देखून भाव भयणो, मागण्यांचें बोड कशें देवाचें उतर वाचून ताचो आमकां भितरल्यानसून आदार कसो, मागीर भितरसून मनशाडाय येता, बोगसवणी येता, समजिकाय येता, दुसऱ्याक आदार दिवपाचें मन येता, आपणाकूच मोडपाची ही कुरणी सुरू जाता. आनी हे तरेन भाव भयणो, ह्या मनशाक कडल्यान जाचे सगळें आत्मीकताय आसा, ही आत्मीकतायेनसून सगळेंच बरेंपण बसता. देखून आमकां कुटुंबान आमच्या ही आत्मीकतायेची एकदमूच गरज. आज आमच्या घरांनी भाव भयणो देव उणो आसा, सगळें आसा आमच्या लागीं. आमच्या घरांनी तरेकतरेचीं पांयणोलां आसात, चित्रां आसात, देवाच्यो मुर्त्यो आसात, तें घर सोबयतात, आमचे वण्ट्यो सोबयतात. पूण आमचें जिवीत ताचे उदेशीं सोंपता काय, असोबिताय मेळटा काय, असोबिताय घेवंक आमी वावुरता काय. कित्याक भाव भयणो, सगल्यो वस्तू दवरता आमी, पूण आमी आमच्या घरांत देवाकूच भायर आयिल्लो आसा. सगळें आसा आमच्या लागीं, देवाकूच भायर आयिल्लो आसा. असो एकलो मनीस खंय तो इगोर्जेक येतालो तेन्ना लोकांनी पळयलें तो बरें जिवीत जियेना. म्हणटच ताणीन ताका भायर घातलो. खंय आदीं करताले तशें, आतां करिना, भायर घातलो. तूं येवचोच ना हांगासर इगोर्जेन. गेलो बाबडो, गेलो आनी ताणें खंय पिराचीत केलें, मागणें केलें, जायते तियाग केले, आनी शेकी मागीर तो आयलो परतून. घेनात थंय लोक ताका, कसोच घेनात थंय परतून. मागीर कितें करतलो, एपील करूंक नाका, देवाक ताणें खंय एपील केलें. देवाक सांगलें खंय ताणें, हो सगलो लोक म्हाका सायबा भितर घेना इगोर्जेन, हांवें पिराचीत पासून केलां. आनी देव म्हणूंक लागलो, ही पुता म्हज्या अजाप जायनाका. हो सगलो लोक आज कितलो काळ जालो म्हाका भायर घालून सगलीं आपूण भितर आसा. तशेंच घडटा न्हय भाव भयणो, आमच्या गोंयांत पासून आमच्या गांवांनी आमी सगलीं भितर आसून परबो करता, गोणगोण करता, मुजग वाजयता, डेकोरेशन करता, इगोर्जेक सगलें करता, दुडू मोडटा, उजो कसो, पूण देवूच ना. तेच भाशेन आमच्या घरांनी घडटा न्हय, सगलें आसा पूण देवूच ना. देखून आमकां प्रकाशणीच्या पुस्तकान 3ऱ्या वेस्परान 20वी ओडीन अशें वाचूंक मेळटा, पळय, तुज्या दाराच्या उंबऱ्याचेर हांव उबो आसा. तूं जर तर म्हाका दार काडशी, हांव तुज्या घरांत भितर सरतलों, तुजे बरोबर जेवणाक बसतलों, तुजे लागीं गजाली करतलों आनी तुजे सांगाताक सदांच रावतलों. जेजूचो आवाज तो. देखून आज म्हाका तुमगेर वचून रावंक जाय. जाकेबाक म्हळें ताणें, आनी जाकेबान आमी जाणो कशे मनान आपलें घर जेजूक उगडलें. देखून भाव भयणो, जेन्ना देव आमच्या सांगाताक ना, आनी तो सांगाताक कसो हाडटा आमी, मागण्या उदेशीं एकामेका लागीं, कुटुंबाच्या वांगड्या लागीं उलोवन वेळ करता ताचे उदेशीं, एकामेकाक आमच्या जिविताच्यो गजाली हुस्के कोणती सांगता ताचे उदेशीं, देवाचें उतर वाचून तातूंतसून आमकां आमी दर एकल्याक बुजवून घेता ताचे उदेशीं. देखून हो देव ना जाता तेन्ना पळयात कितले प्रश्न आमच्या घरांनी भितर सरलेले आसात जायते. मागीर आमी सगल्याक मागण्यांक वेता, एकमात घरांत मागणें करूंक विसरता. आख्खें कुटुंब कशें कुटुंबाक घेवन. देखून कांय पावटी कडेन आमच्या घरांत ड्रग एडिक्ट अकस्मात कोण एकलो तरणाटो कसो जातलो, कोण घोडी एकलो बेबदिकायेक सांपडटा, घरांत घोडी घोवा बायले मदें अविस्वाशीपण सुरू जाता, घरांत घोडी भाव भावा मदें समजिकाय ना जावन झगडीं जाता, पोडमोड पासून जाता, आनी केन्ना केन्नाय कोण घर सोडून भायर सरून वेता. आनी अशें एक एकलो आपआपलें जिवीत ताणटा. देखून पयली वस्त करतात देवाक सोडलो, दुसरी वस्त केली दुसऱ्याचोय आदार सोडलो, आनी तिसरी वस्त म्हणटा ती आपल्या कुटुंबाचो सांगात सोडलो. कितें करपाचें आतां? आनी कांय करूंक जायना, म्हाका कोण ना, म्हाका देव समजना, घरचीं समजनात, कोण म्हाका आदार दिना, अदीक बरें जीव दिल्यार. आनी पळयता आमी आत्मघात, सुसायड करप, गोड घेवप, पॉयझन पिवप, आनी कितें करप, बांयत उडी मारप, ह्यो घडणूक घडटात.
आतां कितें चुकलां काय? कुटुंबाचो सांगात चुकला. सगळ्याक गोडे ही मनशां भोंवली पूण आपल्या गोच्च्यांचो सपोर्ट घेवपाक चुकलीं. देखून भाव भयणो, जर तर आमी बाराबोर मागणें करता तेन्ना आमी एकामेकाक ही मागणेची ऊब दिता, भावार्थाची ऊब दिता एकामेकाक. आनी मागीर हो सांगात आमकां खंयी वचूं आमी, आमकां कुटुंबाचो सांगात आसता. म्हजी कुटुंबाची वांगडी म्हजे बरोबर आसात. ह्या खातीर भाव भयणो, ते मारी मार्ताचो उगडास करुया. मार्तान जेजूक म्हणे, सायबा तूं हांगासर आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नासलो. तेच भाशेन भाव भयणो आमी म्हणचें पडटा. देव जर तर आमच्या घरांत आसलोलो, म्हजो गोरकार गोडे बेबदिकायेक सांपडचो नासलो. देव जर तर म्हज्या घरांत आसलोलो जाल्यार म्हजी बायल म्हाका सोडून वचपाची न्हय, म्हजो घोव दुसरे बायले सांगाताक जेवचो नासलो. देव जर तर आमच्या घरांत आसलो जाल्यार हे दोग भाव केन्नाच गोडे झगडून एकामेकाची तकली फोडचे नासले. देव आमच्या घरांत आसलोलो जाल्यार आमचे मदें आनी आमच्या भुरग्यां मदें समजिकाय आसपाची. देखून देव ना ह्या खातीर अशें घोडे घडटा. ह्या खातीर भाव भयणो, आमकां घरांत मागणें आमी म्हणटा तें कशें आमी करता जेजू आज आमकां शिकयता. दोंगया भाशेन लोकांन आयकुचे खातीर बोबाड करून मागणी करपाची गरज ना. खाजगी कुडान भितर वच. पूण आयच्या काळार आमकां बोबाड म्हणजे दुसरो लोक कोण शेजारी मागणी करता ताचो आवाज बी गरजेचो, अशें आदीं घडटालें. आदीं लोक न्हू आपल्या घरांत मागण्यांक तांकां वेळ आसतालो, केन्नाय चुकलो जाल्यार चल 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 रात जाली, 8 जालीं पळयात, पळय ताणीन तेच सुरू केला, आवाज येता आवाज येता. आज तेंय येना आमकां. आज हे भाशेन कुटुंबांनी दुसऱ्या कोण मागणी करता तोय बी आवाज येना. देखून आसूं आमी आमच्या घरांत आवाजूय बी करिनासतना हे असल्या ओगेपणान भितर सरून ही मागणी करप. वेळ कसलो दिता आमी मागण्यांक? सगलो दीस काबार जालो, जीव थकून सारको मरोंक पावलो, कूड मोडटाशी, कांय जायनाशें. म्हणटच आतां आनी कितें करतलीं? वेळ ना, वेळ ना, आज धाकटो तेच करया, जेजू काळजा करया. रोकडो जाला काबार. जेजू काळजा केल्यार रोखडें जालें आनी तेच करपाक आनी चड उगोत काडूंक नाका. देखून भाव भयणो, आमची कूड थकोन आमी झेमेजांव, भुरगीं न्हिदोंक पावलीं, त्या वेळार तेर्स कोत्ता आमी. ओ तेर्सूच न्हय, हेर कुटुंबाची मागणी म्हणटा हांव. हो एक वेळ दवरता आमी. आमकां न्हू सगळें ऑर्गनायज करपाक वेळ आसा, सगळें. पूण आमचे मागण्यांचें जिवीत ऑर्गनायज करूंक आमकां जाय तितको वेळ ना. देखून ह्या मागण्यांक आमी वेळ करुया. कित्याक ह्या मागण्या उद्देशी भाव भयणो, आमच्या घरांत घडटल्या घडण्यांचेर आमकां बरे भाशेन लक्ष दवरूंक सोंपें जातलें. कित्याक एक फावट एकलो दादलो जो चडसो बिजनेसानूच पडलेलो आसलो, घरांत मागण्यांक आसनासलो आनी घरांत वेळूय दिनासलो. शेकीन तो बायले आनी ताचे मदें इतली उजत जाता, झगडीं जातात, तो बायलेक सोडूंक सोदता. 18 वर्सांचें चेडूं आसलें. देखून तो आपल्या चेडवाक सांगता, बायको हांव तुजे मामीक सोडूंक सोदता. देखून तुजे मामीक सांग म्हाका कशी तिका डिवोर्स दिवपाक. आनी तेन्ना तें चेडूं बापायक विचारता, डॅडी तुका कशी मामीक डिवोर्स दिवपाक? देवाची खुशी कोण? देव कितें म्हणटा? आनी तेन्ना तो मनीस म्हणटा, हांव सारको आल्लो, म्हज्या चेडवान म्हाका सोयराणा हाडलो. ताणें विचारलें देव कितें म्हणटा? जायते फावट गोडे देव नासतना, मागणें नासतना आनी मागण्यांची ऊब सांगात भावार्थाचें हें मन नासतना आमी ह्यो गोड्यो वस्तू आनी ह्या थाराव पासून घेवपाक शकता, सट्ट करून थाराव घेवपाक शकता. देखून कुटुंबान भाव भयणो, आमी एकठांय येवया मागण्यांक आनी मागण्या उद्देशी आमचीं कुटुंबां आमी तीर गोट करुया. सगळे वेळार सगळे सुवातेर त्या दोग एमावसाच्या शिसां भाशेन आमी आमच्या घरांत ताणीन म्हळें तशें आमी म्हणून जेजूक येवकार दिवया. आमचे मदें राव सुमया.
उबी रावुया. आमकां मागण्यांचें मन फावो कर आनी आमचीं कुटुंबां मागण्या उद्देशीन तिरगोट करूंक आमकां शिकय म्हूण आमी मागून हांवें आमच्यो गरजो ह्या वेळार बापाक उक्त्यो करुया. आमच्या ओत्मीक फुडाऱ्यांनी मागण्याचें म्हत्व पोरचेच्या काळजांत रिकोवंक आनी हाचे वरवीं कुटुंबाची ओत्मिताय वाडून वचूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. आम्हा समेस्तांनी सदांच आमच्या कुटुंबांनी मागणें करून देवाक वेळ दिवन आमचे घोराबे मागणाचे नमुने जावपाक आमकां बापाचो आदार मागुया. पिटर त्रिनाद हाणें ह्या मिसा भेटेंत आपले इंतेसांव भेटयलां. देवान ताचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर सुबा आशिर्वाद घालून ताच्या कुटुंबाक सोबार देण्यांनी बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. ओ दोयाड बापा, जितले आमच्या जिविताचे कश्ट आडकुडी आनी संताप चड तितली तुज्या आदाराची गरज आमकां व्हड म्हूण आमी उडकून घेता. देखून ह्या वेळार विस्वासान तुज्या मुखार घाल्ली आमची मागणी तूं आयकतलोय म्हूण आमी रावता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दाना तयारीच्या वेळार आमी गायन करुया. C41 पेज 45. बाबा बोडीनो म्हजें तुमचें बलिदान सोरपोत बेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या नाटके पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सोर पोतबेदार आनी बो व्हडच्या देवा, तुज्या भाग्यवंताच्या उगडासाक हो यत्न समर्पून तुजें थोरपण आमी उडकून घेता आनी तुजे मुखार सोरपोटून तुका उलो मारता. आमच्या गुंवड्यांक हाल
तुज्या मोगांत जिवन सासनाची सडबून जोडूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सोर्बेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सोर्बेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सोर्बेस्परा पवित्र बाबा, सोर्पोत बेदारा आनी सासनाचे देवा, सोर्ब काळी आनी सोर्बताय जेजू क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेश्ठ सगुणांच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दोरेका काळार तुजी पवित्र सभा नव्या बोडान सुपोड करताय. तुज्या विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गोबाय करताय. तुजे सोडवणीचो फोड आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणांची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक पेच्या आदीन ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हजे उगडासाक करात. बाबाडताचो गुट परगुटया. सोम्या जेजू तुझे मरण मी समोरता. तुझे पुनर्जीवन मी परगटा. तुझ्या येळ्यार आमी ओग्रेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले निगून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे पाप सायबा,
फिलिप नेरी आमच्या बिस्प साहेबाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनरुज्जीवनपणांचो बरवांसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टाकुटीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोडजोडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती तिच्या पोती भाग्योन जुसे, भाग्योन दोन दुतां, भाग्योन आंतोन आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी मोहिमा गाबोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्पोत बेदार बापाक सोरबंधन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. भाव भयणीनो, एकूच सोंपें मागणें आमच्या घरांत तशें सगळे कडेन शिकलोल्यांक तशें नेणाऱ्यांक, भुरग्यांक तशें जाणट्यांक, तें म्हळ्यार आमच्या बापाक. देखून ही आमच्या बापाक हे वेळार आमी मागणें म्हणटा तेन्ना आमकां आमच्या घरांत आनी भोंवतणी देवाचे कुशीक वय म्हणूंक आनी पेल्याचे सेवेक आमी पावूंक आयतींग कर म्हूण मागून तेंच प्रार्थना आमचें करून बापाक उलो मारया. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार सदा तशी संवसारांत सांग. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां धाडणें पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरबंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरबाशान वतरेकता. तर आमकां जेवदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक मडय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोमयाची शांती सदांकाल तुमची सभे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी. आमच्या कुटुंबाच्या मागण्या आनी भावार्थाचे चाली उदेशी आमच्या कुटुंबान आमी जेजू भितर काडूंक आनी आमच्या घरांत सदांकाल तो उरूंक हो जेजूचो आवंडो साकार करचे खातीर तोच जेजू ह्या वेळार आपणाक मोडून आमकां सगल्यांक वांटून दिता. ताच्या जेवणांत वांटो घेता तितली आमी सुभागी. सोमया म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना जे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कोमिन्याच्या वेळार आमी गायन करुया. D45 पेज 73.
उबी रावुया, प्रार्थुया. भोव मोगाड बाबा, सोर्गींच्या जेवणांत वांटो घेवन नव्या जिवान आनी घोटायेन आमी भरल्या. बागयोंत आंतोनीची शिकवण पाडून आमकां तुवें दिल्याय त्या देण्या पासत निरंतरी तुका दिनवासूंक आमकां फावो कर. आनी आमचे भोंवतणी आसलेल्या नेणारांक बाबार्थाचो उसवाड मेडसो करूंक तूंच आमकां कृपा दी. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सोर पोतबेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बाग्युंद आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणी. बाग्युंद आंतून तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली विस्मिताय आयकून व्हडा बोरवाशान हांवूय तुजे फुडें येतां आनी तुजी दोळार नदर म्हजेर घाल म्हूण खालतेपणी मागतां. नोमान तुका बाग्युंद आंतून निर्मळकायेच्या लिली फुलां, नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा, नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानाच्या धर्म दुता. खोर म्हजें जिवीत नितोळ निर्मूळ, बोर म्हजें मौन जाणवायेन, पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान, आनी सोर भोंवती म्हज्या कोन्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय. हे देवाच्या इश्टा हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजें उजीर ओळखून घेतां आनी म्हजें गोदी बरीत काळीज तुका उक्तें करतां. आनी तुजे विंगेंत आयिल्लो तोच बाळूक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसून येतलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगितां आनी बोरवाशान रावतां. बाग्युंद आंतून दुखेस्तांच्या बुसवणदारा तुजी दोळार नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपोद्रे, म्हज्या हुस्क्या आनी कोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आखांत पळय. तुजे विंगेंत आसल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजोक त्यो कर आनी मेळून घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या हुस्क्या कोदींतलोय म्हाका निभार. ह्या वेळार तुका जाय तें माग. ओचुऱ्याच्या बागेंत आंतून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणूनय, पूण हांगा सदांच पावंक तूं राजी आसाय. तर तुजे पदवीदार मजतीन एक काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळून घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवाळाय, तोंडाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणीकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोदीन जेजू सारकेले बरे गवडी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातल्या हिंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलूं तांचे खातीर तूं थांबून आसतना विनोदी कोर. आमेन. मातशा बसूया. कांय कळोवण्यो. कोणाक जरी तर मिसा दिवंक जाय वा इगोर्जेक डोनेशन दिवंक जाय, आमचें ऑफीस उक्तें आसा, थंयसर वचून तुमी दिवं येतात. तेच भाशेन आमचो सोविनियर रूमूय उक्तो आसा, थंयसर कोणाक धार्मीक वस्तू जाय त्यो विक्रेक मेळटात. सांगलां ते भाशेन आमचें पार्किंग अरेंजमेंट 2 व्हिलर्स आमच्या कंपावंडांत आनी 4 व्हिलर्स आमच्या पार्किंग लॉटान हांगासर जातलें. जीं कोण पिडयेंत आसात, दुयेंत आसात,
जांच्यान पावंडे चडोवंक जायना तांकां केरीत हांगासर रॅम्प आसा तांकां चडोवंक सोंपें जातलें आनी तेच भाशेन एक चोत्राय तुमी दवरची तुमच्यो गाडयो केरीत भाशेन 2 व्हिलर्स तुमी पार्क करता आसतना तें लॉक करचें न्हय कित्याक जरी तर आमच्या व्हॉलंटियर्सांक तें हालोवंक जाय मातशा कुशीन काडूंक जाय मागीर आडकोड जाता आनी दुसऱ्यांकूय वचूंक मेळना आमचे फिरगोजीचे ओस्तुऱ्यांचे सेल्फ हेल्प ग्रूप आसात आनी तांणी आपणे रांदलेल्यो वस्तू घेवन ती बँड स्टँडार त्यो विक्रेक दवरतात तुमी ती घेवन तांकां आदार दिवचो कुमसाराक मुणयारी आसतलो तो मिसा भायर आनी मीस जाता आसतनाय बी कुमसो दोरीन थंयसर आसात ते कोडिद्रोना कोणाक कुमसार जावंक जाय तुमी वचूं येता सालिगांवच्या सेमिनारीच्या रेतोरान सेमिनारी पासत डोनेशन कुपन धाडल्यान आमचे व्हॉलंटियर्स इगोर्जे भायर बसून आसात तुमचे कडेन मागता फूल ना पाकडी दिवन सालिगांवचे सेमिनारीक तुमचो आदार दिवचो पावस पडटा आनी आमी सोत्र्यो रेनकोट घेवन येतात केरीत उपकार मागता तुमचे लागीं ह्यो भिजलेल्यो सोत्री आनी तेच भाशेन रेनकोट तुमी इगोर्जीन घेवंक येवनाय आमी केरीत भाशेन पाद विगाराचें मोन ही इगोर्ज बरे भाशेन सांबाळूंक आनी त्याच पासत ही स्टँडां केरीत स्टँडां केल्लीं आसात तुमी थंयसर त्यो लांबोवच्यो आनी तुमच्यो सोत्र्यो तुमचे रेनकोट तुमी घेवन वेचे कालच्या दिसा तुमचें उदारपणान आनी मोगान धर्मदान जालां तें 1,91,730 रुपीज ह्या तुमच्या उदारपणाचेर देवान बागयोन तातूंत उद्देशी आपलो भरपूर आशिर्वाद घालचो सगल्यो उबी रावया Bagion tanton amche basot vinoti kor. Christan basayla ti amka fausamcha. प्रार्थुया स्वर्गीच्या बापा बागयोन दांतोनी स्वर्गीचे जाणवायन तुवें बोरलोय ताचे विनोदीन तीच शिकोण विस्वाशीपणान सांबाळून आनी आमचे चालीन तिका साक्षी दिवंक आमकां फावो कोर म्हूण आमी मागता आमच्या सुम्यांच्या बुधा जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासना देवाचो आदार सदांकाल आमचे थंय
आमी शॉर्टाक गायन करूया U25 पेज 243 आमी पयलो आनी तिसरो श्लोक गायतले हांव. Pozoria